गोंयांत जे नाल्ल शॉर्टेज जाल्या हे नाल्ल आमी जे जाग्यांतल्यान हाडटाले थंय ड्रॉट जालो चड करून रायलसीमा आनी सावथ कॅनरा. म्हणून एक सजेशन अशें आयलें की दुसऱ्या प्रदेशांनी नाजाल्यार देशा भायर म्हणल्यार इवन श्रीलंका अशे प्रदेश असले गांवांतल्यान इम्पोर्ट आमी करपाक ट्राय करप. ताजे खातीर हांवें तें अशें सजेस्ट केल्लें. सजेस्ट करतकच रोखडेंच काँग्रेसीचो क्रिटिसिजम आयलो की श्रीलंकेच्यानूच कित्याक काय म्हणून. सो आतां सरकारान जे प्रायस कंट्रोल मेकॅनिजम तयार केला आनी इंटरवेन्शन करता, हें इंटरवेन्शन करता थ्रू बायींग फ्रॉम ट्रेडर्स एंड फ्रॉम प्रोड्युसर्स लायक गोवन लँडलॉर्ड्स. सो हे आतां आमचें चालू उरतलें. आमी दुसरें आनी कसली प्रक्रिया अजून मेरेन आमी विचार करूंक ना. आनीक देरफॉर दीस श्रीलंका म्हणून जें हांवें मेन्शन केल्लें तें आमी ताजे फुडें कांय एक्सप्लोरूच केलें ना. थंयच्या थंय तें आमी सोडलें कित्याक लोकांचें ऑब्जेक्शनूय आयलें. आज अशें जाल्लें आहा की जे व्हडले नाल्ल कोकोनट प्रोड्युसींग कंट्रीज आर ऑल्सो इम्पोर्टींग कोकोनट बिकॉज कोकोनट यूज हॅज डायवर्सिफायड. वर्जीन कोकोनट ऑयल म्हणटा तो सामको एक गरजेचो इशू जाल्लो आहा. Coconut is being exported especially for cosmetics because of the biting winters in Russia and Germany and so on and so forth. So as a result of which coconut producers also are falling short of coconut. So गोंयचो problem असो आहा की long term solution is price control mechanism. Short term solution is price control mechanism. Long term solution will have to be by producing more coconuts. आतां हे बेगिनतल्या बेगीन करप म्हळ्यार ओनली वे इज टू गो फॉर हायब्रिड्स. आतां पोस्ट असेंब्ली सेशन आय थिंक वी वील हॅव टू गो एंड सी हायब्रिड्स. संपूर्ण म्हणटा ती एक वेरायटी हांगा चलता.